नमस्कार. आम्ही आज आसा खांडेपार हांगासर आणि फाटली 5 वर्सां जो खांडेपारचो हो मदलो जो रस्तो भाग आसलो हो कंप्लीट जावन आसलो आणि म्हाका दिसता तेका लागून आतां जो पळय हें जाला म्हणल्यार जे तेंगेली जे एक घर आसलेलें हांगासर आनी तेका लागून जी त्रुटी येयल्ली ह्या कामाक लागून ती आतां सॉल्व जाल्ली आसा आनी जवळ जवळ हे 90% काम पूर्ण जाला. म्हळ्यार हो जो डिस्कनेक्टेड भाग आशिल्लो अर्दो ताका लागून सगळ्यो गाडयो खांडेपारच्यान बाजारांतल्यान वयताल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आनी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयल्यार जाल्यार खुबशे एक्सिडेंट हांगासर जाल्ले आसा आनी तेका लागून हो अत्यंत गरजेचो आशिल्लो हो रस्तो कंप्लीट जावपाक लागून आनी आयज खंय तरी दिसता हो कंप्लीट जाता कसो पण तरी आसतना जें काम उरलां तें काम पावसा पयलीं जातलें काय कितें हेचेर एक क्वेश्चन मार्क आसा. कारण संपूर्ण तुम्ही पळयलां आसतलें फिलिंग करून हें काम केलें. हेजे मागीर डामर येतलो जावं मागीर रोड येतलो टोटल हो रस्तो जावं 4 लेनींग आसा. सो गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता बेगोबेग हे पावसा पयलीं काम कंप्लीट केलें जाल्यार बरें लोकांक सुरळीत हांगसरल्यान वचपाक मेळटलें. म्हजें नांव सूरज गराड. हांव हांगा खांडेपारा फ्लायओवर पळय इनकम्प्लीट फ्लायओवर आहा त्या जंक्शनाचेर आसा. तुमी जाणा आसतले एक दीस जाले हे फ्लायओवराचें काम चलता पूण आतां म्हाका दिसता जवळ जवळ 90% काम हें जाल्लें आसा. ह्या अर्दवट फ्लायओवराक लागून कितलेशेच हांगा एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी बारीक मोठे एक्सिडेंटान खूब लोकांची हानी जाल्ली आसा. तेच म्हळ्यार हांगासर MIPK हायस्कूल आसा त्या भुरग्यांकूय खूब त्रास जाल्लो आसा. आतां हांव गोवोरमेंट कडेन मागता तांणी जर इतलें केलां ते हाका आनी मातसो फोर्स लावन ते मातशें बेगीनच्या बेगीन हें करचें. कारण 6 जुनाक हायस्कूल सुरू जाता. हायस्कूल सुरू जावचे पयलीं हें काम कंप्लीट जावंक जाय. तेंच्यांनी मातसो ताका जोर घालचो आनी सगळे ऑथॉरिटी जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांच्यांनी हांगा मातशें 100% लक्ष घालचें आनी बेगीन येवचें. हें पुराय जावपाक आमी खरें म्हटल्यार आमची सगळी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा पळय तांचो खूब हें आसा सहकार कितें हांगा वेळोवेळी जी कितें घटना जाताल्यो ती आमी मिडिया मार्फत सरकारा कडेन मिडिया तेजे कडेन पावयताले आनी खरेंच म्हटल्यार हातूंत खारीचो वांटो म्हटल्यार चडसो करून मिडियाचो आसा. सगळी मिडिया जर मिडियाचो आसा कारण हे बारीक सारीक प्रॉब्लेम आसा मिडिया मार्फत सरकारा कडेन पावता. कारण आमच्या सारके बारीक सारके लोक डायरेक्ट आमी CMाक अप्रोच जावंक शकना कांय मिडिया मार्फत हेल्प घेवचो पडटा. ताका लागून हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता इतलें केलां तर बेगीन 6 जुना पयलीं ते मातशें इस्कॉल सुरू जावचे पयलीं कंप्लीट करचें आनी तशेंच सायडीच्यान पळय ती मातयेचो भराव आसा ताजेर कितें तरी सोक्समोक्स लावचो. कारण पावस केन्ना पडत तो सांगपाक जायना आनी ती माती परत रस्त्यार परत कॉम्प्लिकेशन जातलें. ताका लागून सरकारा कडेन मागता हेजेर मातशें चड कॉन्सन्ट्रेशन दिवचें आनी हें काम जाता तितल्या बेगीन कंप्लीट करचें अशें हांव सरकारा कडेन मागणी करतां. खांडेपारच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू.